लकी सेव्हनाची लक्षणां पळयल्यार फुडलो सोमार मंगळार मेरेन बोट मिरामारूच घुटमळपाची। बोट अंडर वॉटर सर्वेक मांडवीन पार्क करूंक हायकोर्टान कंपनीक 20 सप्टेंबराचो प्राझ दिला। 24 सप्टेंबराक बोटीचो सर्वे तो मेरेन बोट सरकारान मिरामारच्यान व्हरून काबो लागसर दवरूंक सांगिल्ली। मात ही बोट फाटले 3 दीस जाले मुंगल्ल्या म्हूण सांगून थंयचे थंयच हालयतात। म्हणजे काबो लागसर पार्क करपाची बोट मिरामार सावन थेट मांडवीन येवपाची। सोमारा बोटीचे तोंड वांकडे केले, मंगळारा 50 मीटर हालेली। बोट खंय एकदम व्हरूंक मेळना। एक सायड रेवेन मुंगरिल्ल्यान काडपाक खंय बरीच कास्तीक जाता। ज्येष्ठ आदवोगाद आनी आदलो खासदार अमृत कासाराच्या कुडीचेर मंगळारा निमाणे संस्कार जाले। कांय तेंपासावन दुयेसा उपरांत सोमारा ताका मरण आयले। कुळ कायदो मये मुक्ती खातीर काम करपी कासाराचे समाजकार्य मोठे ताका निमण्या खिणांक आर्गां दिवंक वेगवेगळ्या मळावेले वावुरपी आदवोगाद, एक्टिव्हिस्ट आनी राजकी फुडारी परवरे आनी सांतिनेज पावले। अमृत कासार सोमारा संवसाराक अंतरले। तांचे कुडीचेर सांतिनेज स्मशानभूमीत मंगळारा निमाणे संस्कार जाले। एडवोकेट अमृत कासार हे एलेरियन जेन्ना जाले त्या वेळाचेर हांव जेलांत आशिल्लो आणिबाणीच्या विरुद्ध सत्याग्रह करून। जेलांतल्यानूच म्हजो पत्रव्यवहार अमृत कासारा कडेन चालू आशिल्लो। ह्या मनशाचो पिंड हो सामाजीक पिंड आसा हें तेन्नाच कळटालें। शिक्षण सोंपोवन डिचोलेक आगमन जेन्ना जालें ताजे नंतर भारतीय संस्कृती मंडळ नांवाची एक संस्था आमी दोगांयनी मेळून सुरू केली। तेन्नाच्यान आमी बरोबर काम करपाक लागले। अनेक लोकांची सामाजीक बांधिलकी आशिल्ले विचार तांचे जे आशिल्ले हे खूब जुळणारे आशिल्ले। त्यामुळे समाजातल्या सर्वस्पर्शी अशा प्रकारचे संबंध अमृत कासारान जे उरले। तळागाळातल्या सामान्यांच्या प्रश्नाची जाण आसली आणि संबंध आयुष्यान तांच्यांनी प्रत्येक अशा गोष्टीक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो की जे दुर्लक्षित आसात, जे अडचणीन आसात तांच्यो समस्या फुडें व्हरून कोर्टाच्या हाजेर तांकां सुटावो तांचे हें सुटावो करपा खातीर ते सदोदीत वावुरले। 1992 मध्ये संपूर्ण गोव्यामध्ये जो मागासवर्गीयांच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये केस अपील झालेली त्या केसमध्ये सरांनी या ठिकाणी गोव्याच्या जनतेला, गोव्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 15% जे रिझर्वेशन होतं त्यामुळे आम्हाला कोणीही आमची ह्या ठिकाणी हायकोर्टाच्या लेवलला केस घेत नव्हते। ती केस मागासवर्गीयातर्फे आमच्यातर्फे सरांनी मी प्रयत्न करून सरांकडून ती केस लढवावी अशी त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी आमची विनंती मान्य करून ती केस आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत केस लढले। मया सारकेल्याचो एक प्रश्न ज्या वेळार येतालो आणि हांव सभापती आसलो त्या वेळार ताणें मुद्दम येवन म्हजे कडेन ताचेर सोल्युशन नेमकें कितें आसा, खंयच्या सेक्शनान मातसो जर बदल करीत जाल्यार तो प्रश्न सुटू शकता हे जर ताणें म्हजे समोर विशय मांडलो। त्या वेळार मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकरच आशिल्ले, तांचे समोर हांवें दवरिल्लो आणि ताजो आमकां निर्णय करतना खूब उपयोग जालो। एक दिवचलकार म्हणून तेंच्यांनी दिवचले खातीर खूबशी अशी सेवा केलेली आसा। मोठे कश्टाळू जीवन जगून तेंच्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली आणि ही संपादन करताना तेंच्यांनी ह्या कायद्याच्या पदवीचो जो फायदो जो आसा तो जास्त करून गोरगरिबांक कुळान दिवपाचो पयली पासून प्रयत्न केलो। वन ऑफ अ व्हेरी एरुडाइट अँड व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन्स and डिबेट आणि इतर ही वॉज अ पब्लीक पर्सनॅलिटी आणि म्हाका दिसता ते आमी मनान दवरपा जाय। हीज लॉस इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा। जंय जंय बहुजन समाजाचेर अन्याय जाता थंय कोर्टान समर्थपणान अमृत कासार रावलो आणि दुर्दैवान आज ते आमचे मदीं ना। आमी खूब आमचो एक मोठो आधार धीर कसो आमी वगडान बशिल्ले आसा। एक सामाजीक क्षेत्राक मोठी पोकळी निर्माण जाली इतले हांव म्हणन। आमकां सगळ्यांनी तांचो आदर्श घेवचो आणि फुडें वचचें। गोंयच्या समाजकारणांत किंवा राजकारणांत म्हणजे आपलो प्रभाव ताणें दाखयल्लो आणि पत्रकार सुद्दां वेगवेगळे न्यूजपेपर तांकां फोन करून विचारताले कसल्या एक लिगल विशयाचेर तुमचें म्हणणें कितें आसा म्हणून। त्या वेळार तो आपलें तें मत दितालो आणि त्या दृश्टीन पळयल्यार निर्भीडपणे दितालो, कोणाक बरें वचूं वायट दिसूं। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। घेऊया एक ब्रेक।